आमची प्रॉपर्टी म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी आयडेंटिफाय करपाक आमी एक एडवोकेट आनी सर्वेयर केलो अपॉयंट करपाक केलो कित्याक लागून आमची जी प्रॉपर्टी आहा न्ही हाऱ्या वाड्यार ती लायनी हेजे ग्रावंडा फाटल्यान तेजे आमचे सर्वेचेर तेंचें नांव येता कोण प्रायवेट पार्टीची तेका लागून आमी एक सर्वेयर आनी एक एडवोकेट अपॉयंट करपाक केलो लास्ट टायम आमी रिजोल्युशन घेयल्लें पूण तेमी आमी ताका लेटर केल्लें लास्ट टायम अपॉयंट केल्लें आमी ताका लेटर केल्लें तांकां जॉयन जावपाक ते विलिंगनेस तेमी दाखयली ना जॉयन जावपाची तेका लागून आतां परत रेजोल्युशन घेयलां जो बाबा आनी एक NOC सिमेट्री खातीर एक NOC आमची एक साडा आनी NOC फॉर सुलभ टॉयलेट एट बायना तेजेर कितें इश्यूज डिस्कस जाला सडा तेमीन आमकां लेटर केल्लें क्रिश्चन सिमेट्री तेमीन ते खूब प्रोटेस्टंट आहाय क्रिश्चन आहाय तेमीन की तांकां सेपरेट तांकां NOC जाय तांकां सेपरेट पयशे भरपाक हें नळाचें आनी लायटी बील कित्याक पयलीं आमी म्युनिसिपालिटी नांवान येताले ते पयशे आमी भरताले आतां ते भरून विलिंगनेस जाले भरपाक तेंच्या नांवान आमी आतां भरतले आमचें नांव आसतलें म्युनिसिपालिटीन ब्रॅकेटान तेंचें नांव आसतलें जालो इन्सिडंट आनी तुका खूब इंजर्ड आसा ती अजुनूय हॉस्पिटलान आसलेली हितून चिकालीम हेल्थ सेंटर हितून आनी हांवें 2 दीस कंटिन्युअस मनीस आयिल्ले मिशन रॅपिजाची तेंची फूल टीम येयल्ले पूण ते धरपाक शकना आनी इवन PFAची आज सुद्दां हांवें गाडी धाडल्या PFAची हें करपाक पूण ते मेळना 2-3 दीस जाले हांव जेवण घालता तांकां आनी ट्रॅप दवरला पूण ते भितर वचना ट्रॅपान सो हांवें ताका कावन्सिलार घेवपाक सांगला की आमी मिशन रॅपीज आनी एनिमल हजबंड्री मिटींग घेवन कितें तरी डिस्कशन मिशन रॅपीजाचे एकट्यान कॉन्टॅक्ट केल्लो आनी तेणी सांगलें की आमी अवेरनेस कॅम्प घेवया म्हणून पूण तर त्या दिसा हांवें अरेंज केलें सगळें अरेंजमेंट केली मिटींग अवेरनेस टॉका खातीर पूण तेजे कितें तरी ताचे पर्सनल प्रॉब्लम जाले आनी मिटींग पोस्टपोन जाली मागीर तेणी सांगलें म्हाका मंडे घेवया म्हणून काल आनी मागीर तेणी काल सकाळीं म्हाका परत कॉल केला आनी सांगता आतां आमी म्युनिसिपल लेवलाचेर मिटींग घेतलें म्हणून आनी तेणें अशें हें केलें सो हांव रिक्वेस्ट करता चॅरपर्सनाक की आमी बेगिनात बेगीन एनिमल हजबंड्री आनी PFA करून मिटींग हें करपाची आनी कितें तरी सोल्युशन काडपा जाय हेजें मॅडम सिन्स यू रेज दीस इशू बरो ग्रेव कन्सर्न दाखयला तुमी मॅडम जस्ट फॉर अस टू नो कितले इन्सिडंट असले जाल्यार तुमच्या वॉर्डान आनी आतां मेरेन कितले भुरगे जावं कोण इंजर्ड जाला हे इन्सिडंटान लास्ट 6 months म्हाजे दिसता इट्स 4th or 5th इन्सिडंट आनी मेनली ते लेडीजा एटॅक करता आनी स्मॉल भुरग्याक आनी तेजी जी लोकांची इतली भंय पडल्या की ती काटी घेवन भोंवता ती कुत्र्या घेवन आनी आज सकाळीच म्हाका कॉल येयले की ते सेफ कुत्र्यान एक फिमेल डॉग आसा तेणी गाडी आयज चेस करताली ते सो पूण ते केजीन म्हटल्यार हांवें खूब ट्राय केले ताका हें करपाक पूण तें मेळना स्ट्रे डॉग्साचें कितें आसता पळय आमकां आतां स्ट्रे डॉग्स काल पयर एटॅक केलो म्हाज्या वार्डानूच स्पेशली भुरग्यांचेर खूब जाणांचेर एटॅकूय केलो तेंच्यांनी खंय तरी व्हडलो इश्यू जाल्लो पूण हेचेर स्ट्रे डॉग्साचेर कांय एक्शन अशी जायना हांव म्हणटा मोनजाती खंय तरी स्ट्रे कॅटल खंय स्टेट आसता तुमी कुत्र्यांचेर खंय तरी लक्ष घालपाचो गरज आसा स्ट्रे डॉग्स आसता पळय तांकां कॅटल खंय तरी स्ट्रे हावज करपाची गरज आसा कारण नाल्यार हे खंय तरी येणारा काळ भरपूर आमकां टफ वयतलो कित्याक हे मनशांक पळयना रातचे 10 उपरांत ते सारके झेप मारता तुजे सारको एटॅक करता कित्याक आमच्या खबर आहा आमच्या वाड्यार असली घटना जाल्लेली आसा सो हेचेर खंय तरी आमचे PFA म्युनिसिपालिटी हेंच्यांनी खंय तरी एनिमल हजबंड्री हेंच्यांनी जॉयंट सगळ्यांक म्युनिसिपालिटी किंवा कॉन्सिलरांक सगळ्यांक आपल्या कॉन्फिडन्सान घेवन हो इशू खंय तरी डिस्कस करपाची गरज आहा कारण येणारा काळ नाल्यार भरपूर टफ जातलो आमकां आनी ते जेवणाचें म्हणटा पळय कुत्र्यांक हे खंय तरी भूक लागल्या म्हणल्यार कोण घालता पूण ते रॉ मीट घातल्या मरे ते एग्रेसीव जाता कारण ते जिते माग अशी खूब जाण घालता पूण आमी खंय घालतना धापडी चिंतपाची गरज आसा खंय तरी शीत कडी आनी अशें कितें जेवण तूं रांदलेलें घरान घालून खूब फूड म्हणटा ताका ते घातलेलें कांय हरकत ना कित्याक आमकां खबर आहा मोनजात ती आमकां भूक लागता तेंकांय लागता हेचेर खंय तरी पूण ऑथॉरिटी हेचेर डिस्कस करपाची गरज आहा आनी हेचेर ह्यो पॉयंट सिरियस कन्सर्न आहा तो हें करपाची गरज आहा नाल्यार आमचेर फुडें येणाऱ्या काळ आमकां भरपूर डेंजर पडटलें जनवरां आमचेर एटॅक करूंक लागतलीं असो काळ येवंक दिना Started by saying allegations. Until proved, there will be allegations. But what is the narrative being created? The narrative being created is if you are supporting, if nobody is supporting the LDC, but the narrative being created over here in the municipality, some people also is that if you say that that person is not guilty, means you are supporting corruption, which is wrong. If he is guilty, action should be taken. But the question was here, there may be some personal agendas that are there, which should not happen. It's a question of his job. If he's wrong, yes, he's suspended. Whatever action has to be taken, has to be taken. So it came here today for an FIR to be filed against him.
Now it so appears that the gun is being kept on the shoulder of the head of the councillors and is being shot. If someone has a personal agenda, let him do what is to be done. Now, if he's guilty, again we are saying, conduct an inquiry, do the procedure. ताका कितें करपाचें तें कर. पूण स्वत्याक तुमी म्हणटा डायरेक्टली ताचेर FIR घाल आनी कोणाक सांगता कावन्सिलाक सांगता FIR घे म्हण. रॉंग तें. तो गिल्टी आहा तेचेर एक्शन घे पूण पयलीं सारको ताका प्रूव कर. आतां तेतूच प्रेसान येयलो. इट केम इन द प्रेस. फोटो येयलो. बट टुडे वॉट इज हॅपनिंग सगळे लोक येतात अरे कावन्सिल सगळे चोर कावन्सिलरूय चोर Mormugao Municipal Council is like that. How can that statement be made? It's wrong. So, based on an allegation, today Sogle Muntai Vasco municipality is issue. They're wrong.